दीस बुधवार ऑगस्टाची 12 तारीख 2026. पहिले मसक एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले मसक अध्याय 9 वोळ 1 ते 7 पर्यंत, अध्याय 10 वोळ 18 ते 22 पर्यंत. उपरांत ताणें म्हाका आयकासारकें व्हडल्यान म्हळें, शहराची ख्यास्त लागीं पावल्या. हर एकलो आपापल्या हातांत नासाचें हत्यार घेवन येवं. तेन्ना उत्तरेक फूट करून आसलेल्या वयल्या दरवाट्यातावन 6 जण दादले आयले. हर एकल्यान आपापल्या हातांत मारेकार हत्यारां घेतिल्लीं. तांचे मदें सणी वस्तूर न्हेसलेलो एक मनीस आसलो आनी ताच्या कमराक लेखकांची थैली बांदिल्ली आशिल्ली. ते भितर सरले आनी पितूळचे वेदी बगलेक रावले. केरुबांचेर आसलेली इस्रायेलाच्या देवाची महिमा वयर सरली आनी मंदिराच्या हुंबराक रावली. सर्वेस्परान सणी वस्तूर न्हेसलेल्या आनी कमराक लेखनांची थैली बांदलेल्या मनशाक आपयलो आनी ताका म्हळें, शहरांतल्यान अख्ख्या जेरुजालेमांतल्यान वच आनी तांतूं केल्ल्या सगळ्या कांटाळ्याच्या करण्या पासत रुदान आनी विलाप करतात तांच्या कपालार एक खुणा कर. ताणें म्हाका आयकासारकें हेरांक म्हळें, ताच्या फाटल्यान शहरांतल्यान वसा आनी जीवशी मारा. कोणाचेरय दयाळ दिश्ट घाली नाकात. कोणाची सिकाकूळट करी नाकात. म्हाताऱ्यांक, युवजणांक आनी युवतींक, भुरग्यांक आनी स्त्रियांक जीवशी मारा. पूण खूण आसलेल्या कोणाकच हात लाय नाकात. म्हज्या मंदिरातावन सुरू करा. तांणी मंदिरा मुखार आसलेल्या म्हाताऱ्यांक जीवशी मारून आपलो संहार सुरू केलो. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, मंदीर भश्टाया आनी आंगणां मोड्यांनी भरा, वसा. ते भायर सरले आनी शहरांत ताणें संहार केलो. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा मंदिराच्या हुंबरा वयली भायर सरली आनी केरुबांचेर देंवली. केरुबांनी आपले पाकाटे उबारले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते धरणीतावन वयर सरले. ते वयर सरतना तांच्या बगलेचीं चक्रांय वयर गेलीं. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंतीच्या दरवाट्याच्या प्रवेशद्वारा कडेन ती रावली आनी इस्रायेलाच्या देवाची महिमा तांचे वयर आसली. हांवें केबार न्हंयचे देगेन इस्रायेलाच्या देवा पोंदा पळयल्ले प्राणी हेस्स ते, आनी ते केरूब म्हणून म्हाका कळीत जाले. हर एक प्राणीक 4 तोंडां आशिल्लीं आनी 4 पाकाटे आशिल्ले आनी तांच्या पाकाट्या पोंदा मनशांच्या हाता सारके हात आशिल्ले. तांचीं तोंडां हांवें केबार न्हंयचे देगेर पळयल्लीं त्या तोंडा सारकीं दिसतालीं. हर एक प्राणी शिदा मुखार वताल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 113 1 ते 2 3 ते 4 5 ते 6. श्लोक. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, स्तुती करा. वय सर्वेस्पराच्या नांवांची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा, आतां आनी सदां सर्वदा. श्लोक. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. उदेंतीतावन अस्तमते पर्यंत सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तुती जावं. सर्व जनांगां मदें तस्सू महोन्नत. अंतराळा वयर गाजता ताची महिमा. श्लोक. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या शिंवासणार तो बसला, तरी सकरा पळोवन आपल्या उंच स्थानातावन तो बागवता. वय सर्गा पृथुमेचेर दिश्ट लावंक तो बागवता. श्लोक. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. क्रिस्तांतय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राज्य जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे मण्यारपण
आमचे तब्येन सोडून दिला. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 18 वळ 15 ते 20 पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्याशी सांग म्हळें, तुझो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हणून जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे संगता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद 2 वा 3 साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनभावार्थ्या परी वा सुंकाकारा परी म्हणून लेखून ताका सोडून सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गीं बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गीं सोडोवन आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले 2 जण एक मनाचे जावं. खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार तुजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय 2 वा 3 म्हजे नांवीं सांगता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदगांत. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सूख करची आनी सुकोन पडचें मनशा सैंबाचें. देवाचें सैंब भोगसाण्याचें आनी भोगसूंचें. भोगसाणें देवातावन येवचें. तें अपरिमीत. तें देवान आपल्या योजनांत आसा केलां. जेजू तसो एकलोसो पूत ताका खुर्सार व्हरतल्याक भोगसाणें दिता. तर आमी आमकां दुखयल्ल्यांक भोगसाणें दिनाव तर आमच्या जिवितांत अर्थ आसना. संवसारांत खावंक जेवंक कांय उणें ना, फकत भोगसाणें उणें जालां. मनीस भोगसाण्याक आशेता आनी लालेता. भोगसाणें दिवचें आनी भोगसाणें मागचें मनशाचें उणेंपण न्ही. खंयसर एका काळजान आनी एका मनान जियेतात थंयसर देव हाजर आसा. देवाच्या हाजरपणान जियेल्यार जिवीत परजळटा आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरता. एका उतरान सांगचें तर जिवीत देवा बापाचें जावंक पावता. देव मनीस जाला मनशांक ग्रेस्त करचे खातीर आनी परत देवाच्या गोपांत पाटी व्हरचे खातीर.